The land which they have dug up is illegal. It's against the CRZ. It is what you will come to. I don't want to point right at this stage. Right now we got to stay. That will relax. We'll talk to you later on. Sir, That's what you wanted. What I asked you regarding all paper. You submitted all paper. कोकणीन सांग मातशें नाही सर कोकणीन सांगता हां सांगता कितें जालें आमकां स्टे मेळ्ळा सुप्रीम कोर्टान स्टे दिला सी आय क्लेम टू बी ओनर ऑफ 4210 ओके विथ रिस्पेक्ट टू दॅट त्याने ते स्टे केला हय आनी सद्या कल्लीच बंद उरतले चालू हय उरतले कमर्शियल एक्टिविटी करपाचें ना म्हण सांगलें टील द हियरींग हां नेक्स्ट हियरींग केन्ना बीन कितें सांगलां नेक्स्ट वीक आसतलें Next week आसतलें. आय विल कम बॅक टू यू ऑन दॅट ओके Friday it is. तुमची कंडिशन कितें आशिल्ली तुमी कितें सांगलें कोर्टाक कितें डेमोलिशन कित्याक करनाका बीन म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे न्हू रे सडनली तुमी आतां एकाक येता 24 वरां अशें जावकूच ना मरे तेच तुमकां रिपीट तुमी तांकां क्वेश्चन करपाक जाय मिडिया तुमी आतां ताका सांगता बाबा कितें जालां काय म्हणून 24 वरां दिवंक ना मरे तेंच्यांनी आमकां तुमी तांकां विचारपाक जाय बाबा इतकी हरी कित्याक आहा काय म्हणून नॅचरल जस्टीस मेळोंक हय जाय कित्याक इतकी हरी कित्याक 24 वरां ना मागीर तूं चिंत मरे कितें आमी ते आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट तेचेर कांयच उलोवपाचें ना म्हाका फक्त इतकेंच कितें आमकां स्टे मेळ रायट न्हू इतलेंच तुमकां सांगूंक सोदता पॉलिटिकल डिग्री. तें हांव कांय सांगूं शकना म्हाका खबर ना तें हांव खंय उलोवं शकता हांव हांगा येयला की फक्त लिगली कितें आहा तें उलोवपाक बाकीचें पर्सनल बिसनल आमकां कांय ना फक्त हांगासर हिल कटिंग जालां कशें दिसता तुमकां? ते तुमी दाखया मरे आतां काडून आतां तुमी फोटो काडून दाखया आनी ती CRZ कंप्लेंट करा आतां बट तुमी करचे ना आतां पळया सी आतां तें तुका हांव सांगूं शकना आतां पळया आतां ते मागीर उलया ते सद्या आमकां स्टे मेळटा तेचेर आमी सद्या गोंयाच्या इतिहासान ही अशी कारवाई जाल्या ही पयलींच फावट जाली अशी तुमकां दिसता काही थोडे म्हाज्या प्रमाणे एटलिस्ट टू माय नॉलेज म्हाज्या प्रमाणे तरी ही पयलेच फावट आयकता अशें सर अंजुना हातून अशें कितलेशे स्ट्रक्चर आसतले अशें अगेन्स्ट ऑर्डरी आसतले आनी कल्लीच टार्गेट ते तुमकां खबर आसा तुमी काडा मरे सोदून आतां कळ्ळें तुमकां न्हू अशें करता म्हणून तुमी सोदून काडपाचें हें म्हाजें न्हू इट इज ऑथॉरिटीचें न्हू हांव हांगा बाबा म्हाज्या क्लायंटाचें उलोवपाक येयला म्हाका दुसऱ्याचें उलोवपाचें ना पूण ही केस कोण कशें केलें तें तुमकां कळटलें तुमी फायंड आउट करून हेज्याच कडेन कशें काय म्हणून म्हाकाच कित्याक म्हाज्या क्लायंटाकूच कित्याक हो प्रश्न आसा तर तुमी तेंच्या कडेन मांडपाचो अशें तुमकां खबर आसतली कितकेशेच आहा मरे इशू इलिगल कन्स्ट्रक्शन केस केन्ना घडलेली हां केस केन्ना घडलेली कलिसाची खंयसर ही कलिसाची CRZ 2016 ऑर्डर दिल्ली न्ही तिनान actually. घातलेली ती आणि पोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑर्डर दिली 2016 16 दिली डेमोलिशन ऑर्डर तेन्ना जालें तेजेर ना आमी अपील केल्लें NGT हय ती परत ती अपील जाता ती आमी तेजें डिसमीस केलें ऑन 7th पयर डिसमीस केलें तेजेर आमी आतां आनी ती आमकां ऑर्डर मेळ्ळ्या 8 तारखेक एकाक आमी आयज विथीन 24 आवर्स अपील करून मेन्शन करून आमचें आयकलें आनी कोर्टान ती स्टे दिली टील नेक्स्ट हियरींग सर किनारपट्टी भागान आनीक अश्यो खुबश्यो अश्यो बेकायदेशीर CRZ अशें लागता तेचेर तुमी खंय तरी एक्शन घेतला आमी लॉयर आय कॅन स्पीक टू म्हाजेच क्लायंटाचेर उलोवंक शकता तशें तुमी पळोवपाचें मरे तें आमी लॉयर आमी उलोवंक शकता आमचे हांव जनरल उलोवंक शकना हांव येयला हांगासर उलोवपाक येता तुमी मान्य करतात की अशें आनीक बेकायदेशीर अशें तुमकां कळोंक जाय मरे तें आमी अपियर आमी तें उलोवंक शकना एज लॉयर अशें उलयता ओके फायंड आउट करा मरे अजूनही ऑर्डर पावलो ना अशें म्हणटात ते हिंदी स्टे ऑर्डर हमको अभी हमने अपील करके स्टे मिला है हमको नेक्स्ट अभी हमको 4510 सर्वे नंबर में हमको स्टे मिला है और हमको बोला है कि कमर्शियल एक्टिविटी टिल नेक्स्ट करने का कलेक्टर ना कसले ते तो जाणा बस सगळें जालें मरे हय ते पळय मरे विचार गाडी दिता काढले हांवें घेतले तो मरे तो ब्लू घालून तो